काय ना कितें जालां आमची ह्या वर्साची सप्ताची सुरवात आमी श्रीफळ दवरून 12:30 वरांचेर सुरवात केली. गेली 3 वर्सां आमकां कोरोना खातीर खुबशे रिस्ट्रिक्शन हाडचे पडिल्ले. सप्ता रिस्ट्रिक्शन लोकांक एंट्री करपाक. ह्या वर्सा तशें रिस्ट्रिक्शन कांय ना. लोकांनी ताजो भरपूर लाभ घेवचो आनी जाता तितल्या लोकांक येवंक म्हणटा आनी येवन दर्शन घेवचें. फक्त देवा कडेन मागता पावसाची कृपा आसची. पावस चड ना जाल्यार लोकांक येवपाकूय बरें पडटलें. बाकीचे सगळे हांगा वार्षिक स्टॉल आनी कितें आसता तें सगळें ऑलरेडी आयलां. तेन्ना खूब लोकांचें हांगा हें आसता की ते वार्षिक सप्ता कडेन येवन ते खंयच्या दुकानांतल्यान घेवपाचें आसता. तांकां 3 वर्सां गेल्यार वाव मेळूं ना, ह्या वर्सा तांकां मेळटलो अशी इच्छा प्रकट करता आनी सगळ्यांक शुभकामना दिता ह्या वर्साच्या सप्ताच्यो. सगळें बरे भशेन जावचें. सगळ्या वास्कोकारांक आनी सगळ्या गोंयकारांक दामोदर सप्तकाची सगळ्या उणेवणेक परबीं. आयज 125वाचो सप्तक 125 इयर्स जाली आनी हांव एक भाग्यवान ह्या शहराचो हांव एक नगर अध्यक्ष म्हणून सगळ्यांनी आयज आत्तां नाल्ल 12:30 सुमार हे दवरलो, श्रीफळ दवरलें आनी सप्तकाची सुरवात जाली. आतां ही 24 वरांची भजनां जातली आयज आनी फाल्यां. सगळे आमी सगळो जो इंतजाम करपाक सांगलेलो लास्ट मिटिंगेक ट्रॅफिकाचो जावं आमच्या हेल्थाचे आनी गोवा शिपयार्डान जे सगळे जे जाय गोश्टी सप्तकाक लागता तेंचो सगळे आमी हांगा केल्लेले आसा. लोकांक भाविकांक मागता गर्दी जास्ती करूं नाका, लायनीन वचा, त्रास करनाका. कित्याक देवूळ आमच्या धाकटें आसून गर्दी लोक जास्ती करता मदींच म्हणून धक्का मुक्ती जाता. म्हणून मातशें सगळे लायनीन रावले आनी सप्तकाचो आनंद घेतलो. आनी सगळ्यांक हांव मागता देव दामोदरान सगळ्यांक बरी शक्ती बरी बुद्धी दिवं आनी आमचे कोरोना काळ तसो येयल्लो आसा तो आतां काबार जालो आनी सगळ्या सप्तकाक लोक भावीक सगळे जे येयल्लेले आहा अशेंच फुडले वर्सा आनी वर्साचे वर्सा अशें येवन 125 कशे सगळेच अशीं वर्सां बरी जावन सप्तकाची अशें मागता देव बरें करूं. दाम बाबाचो सप्तक हो आमचो जागृत देवस्थान, आमचो ग्राम देवता दामोदर म्हणटा ते आमी सदींच कितें कार्य करता ते दामोदराचें नांव पयलीं घेता. आनी आयज 24 तास आमी म्हणटा भजनी सप्ताह म्हणटा की 24 तासूय भजन चालू आसता म्हणून. आमकां याद आसा धाकटे आसतना आमकां बाबा हाडटालो आनी खबर आसताली आमकां पार खंय खंय आसा. सो आमी फेरयेक न्हू आमी पाराक भोंवतालीं. आमी खंय भजन आसा थंय वचून रावन आयकतालीं. सो मेन सप्तकाचेर मिनींग तोच आसलेलो. आतां हो कन्सेप्ट खूब चेंज जाल्लेलो आसा. भजन म्हणटा ते आमी म्हणटा 7व्या दिसा सुद्दां सप्तकाक वयता म्हणटा. एक्चुली सप्तकाक न्हू फेरयेक वयता. आमी कॉलेजीन आसतना सुद्दां कॉलेज बंक करून धांवून येतालीं. खाजें जावं जायंट व्हील जावं ती मजा पयना काय आतां मिस करता. कित्याक की आतां खूब लायफ आमची चेंज जाला म्हणून जायंट व्हिलाचेर बसपाची बीन एक खुशी आसा ती सारकी. आनी फर्स्ट टायम अशें जालें की सर बीन ना हांगा. लगीन जावन तरी 21 वर्सां जालीं म्हणटा फर्स्ट टायम असो सप्तकाक सर ना. ते बीन खूब मिस केलें. ऑनलायन जालें तरी हांवें तांकां देवाचें दर्शन केलें. सो हांव सगळ्या जी गोंयांतले सगळे दाम बाबाचे भक्त आसा तांकां सगळ्यांक हांव इनवायट करपाक सोदता आमच्या वास्कोन. येया आनी दर्शन घेया आनी दर्शन घेया.